हे आमी बऱ्या तरान समजल्या तर आमचें जीवन आमी सार्थक करून घेतल्या त्या देखून हांवें तुमकां एक सांगलें फायदो उठोवचे मनीस ह्या दिसान जायते आसात हे कोण सकडी कोटसाण घालतात कोण सकडी हेरां विरोध वायट झूज मांडटात कोण सकडी एरोगंट जावन आर्गंट करून हेरांचें जीवन पिडार करूंक पळयतात तांच्या मोतींत नाका जाल्लीं बोगनां नाका जाल्लीं चिंतना नेगेटीव इम्पल्सस घालतात आनी वीक वमतात तसल्या खातीर आमी मागयेत पूण तांच्या सांगात आमी रावल्या जर आमी त्याच टायपाचे जाता त्या देखून तुमी पळयतात थोडीं जाणां कितलीं बरीं आसलीं मनशां सडन गुंवतात थोडे फुडें तांकां म्हणटा आमी केबी पित्ताले कित्याक म्हळ्यार सांगिल्लें हेरान सांगिल्लें पुरो आयकून तुज्या देवान सांगिल्लें तूं आयक तुजें अंतस्कन कितें सांगता तें आयक हेरांनी कितें सांगलें म्हणून तें करूंक तूं वचनाका हेरां प्रमाणें तूं जियेनाका कित्याक असले जायते निदर्शनां आमच्या वडिलांतय तांच्या भुरग्यांनी थोड्यांनी केल्लीं आसात तांच्या शेत समाजांनी केल्लीं आसात एका तरेचे बे आनी कावजेनी तांचें रूप जाल्लें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सम्यान दिल्लो वर्तो दीस आमी परत वाखाणया आनी त्या सम्या सांगात आमी जियोंक हर एक घडये म्हणल्यार बरी निरंतर तरान ताचे सांगात आमी रावया कित्याक कळमीत नासतना जो कोण मागणें करून सम्या सांगात एक जावन आसता ताच्या जिवनांत कांयच वायट घडोवंक अवकाश देव कर दिना सांग बरो जायते बटी आमी चिंताव कोणेय हेरांनी कितें केल्ल्या देखून म्हाका कितें जालां हांगी पूण सोम्या सांगता निरंतर आमी आसा तर सोमींत आमचें जिवन सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थँक्यू जीजस अर्गान तुका सोम्यान जेजू ओगलाप तुका सोम्यान जेजू वंदान तुका सोम्यान जेजू म्हज्या भावनां बेडीनो अशें आमी आमच्या जिवनांत निरंतर देवाच्या वर्त्या खुरपेच्या जरींत एक जावन जियेल्या तर कोणूच कितेंच बाद करूंक आमकां शकचो ना त्या खातीर इसाया प्रवादी म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवच आपली वाट दाखयतलो गारुडा परी तांकां पाकाटे दिवन तो उबोंक लावतलो मात्र न्ही आसता तांच्या जिवनांत हर एका वेळा देवान करचें सगळें बरेंपण वाखाणूंक तीं धांवतालीं पूण तक्षिनांत आनी ती कितलीं तांच्या जिवनांत आपले वावर घेती जाल्यार तीं दमचिनांत कित्याक देवान तांकां आपोवणें दिवन त्या प्रमाणे सांबाळिल्लें जावन आसा ह्या खातीर हांव तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरतां एकली आमची क्रिस्तांव स्त्री तिचें सिच्युएशन जायत्या वर्सां जावन एक लगभग 2 वर्सां जावन म्हाका वळणिल्लें पूण पावट मेळो नासलो आनी अकरेक तिणेंच म्हाका एक कॉल करून सांगिल्लें पण एक घडी आमगेर मागण्याक येया आमकां कित्याक की थोडी सकत उणी जाल्ल्या बरी बगता पूण म्हाका कळीत आसलें ही स्त्री अखंड बावडताची गटायन भरलेली आनी देवा वयर व्हरती पाती आनी दवरून ती जियेता आनी अशें आसता तिचो बरवोसो देवा वयर मात्र तिणें केदाळ म्हणचें आसा देव म्हजे सांगता आसतना कोणेंच म्हाका कांयच वायट करूंक जावचें ना पूण हांव तें सिच्युएशन पळोवंक तांच्या घरा मागणें करूंक वता आसतना तें सगळें तें आसली परिस्थिती हांव पळयली निजाकी कोणाचें मन तरी कडवळ जाय पूण थोडीं मनशां इतली दारूण आसात एकामेका थंय वायट कोटसाण ती सडयता शिवाय बरें करूंक तांकां पावट मेळ्ळ्यार तें करूंक ती तयार नात ही परिस्थिती अशी आसा की मोगाच्या न्हू त्या परिस्थितींत तिची एक उत्तरप्रदेशाची आवय तिच्या सांगता आसा आनी त्या आवयक सोलोंक जायनातले फाटल्या दिसांनी पूण आतां एक अजाप म्हणल्यार बरें तेच आमच्या सन लॉरेन्स आत्तूच्या बजिलिका गेल्ल्या उपरांत पेस्ताच्या पिडेस्त दिसा ती पावल्ली
आनी त्या दीस जावन ती चलता ताचे पयलीं तिका व्हीलचॅरा व्हरचें आसलें आसलो तो व्हरतो मार्ग त्या मार्गाक जाय जाल्यार एक लिंक ल्हानसो कुडको तो तांणी बंद करून हांकां त्या रोडार एक वाहन वचनातल्या बरी बंद करून घाला. आजो हांव वचोन पळयत आसतना जायतीं घरां आसात आनी जो कोण तो मार्ग बंद जाला आनी आपणाक कांय जाडूंक जायना ती सयत ह्या एका क्रिस्ती कुटुंबा वयर आपलें साधन चलयतात. तांकां बरें जावन वचो हें क्रिस्ती कुटुंब आसा त्या पंथार ताचे पयलीं जायतीं कुटुंबां आसात थंय आनी ती कोण तो वायट करता कोण तो तांचे वयर हट साधन करून तांणी तांकां वचोंक बरें जावं नजो तांणी कश्ट जाय म्हणून तांच्या त्या प्रमाणे परिस्थिती तशी हाडल्या ताका ती सपोर्ट करनासा. अनंत तरांचे विनवणी तांणी केल्ली आसता लोकां लागीं वचोन जायते राजकीय फुडाऱ्या लागीं वचोन पूण तांकां खंयच्याकी मुखार वता आसतना आनी एका तरान वायट नदरेचे मनशां ताच्याकी मुखार वचोन आनी केले सगळे वांटो आनी केली तयारी सगळी परतून घाल्ल्या बरी तांकां खंयच्यानूच एक यशस्वी मेळोवंक ती सोडिनात म्हणा लागली. गेले हांव चलोन पळयलें आमकां ते चलोन वता आसतना ती वाट इतली झराची तातूंत मेटां काडूंक कश्ट भोगता आसतना हांवें विचारलें तूं ह्या उतरपाच्या आवयक तिका हुशार नासल्या दळांत कशी व्हरताली. तिणें तिची परिस्थिती सांगता आसतना कोणाचें मन तरी खडवळजें आसलें पूण एरोगन्स म्हणटा पळय आमी ते आर्गांट करून धरून बसता हांव दुस्मानकाय ते आर्गांट आनी त्या प्रमाणे कोटसाण काणगोन बसल्या. त्या खातीर हें भुरगें म्हणटा ही स्त्री म्हणटा ना कितेंय जावन फादर हांव ह्या लोकां खातीर झुजिल्लें आसा हर एक लागीं बरें जाय म्हणून हांवें चिंतिल्लें आसा. आज ती कोणी म्हाका सपोर्ट ना तरी हांव म्हजे प्रयत्न म्हज्या देवा सांगाता चलोनूच आसा. म्हज्या घरांत कितें म्हज्या उतरप्रायाच्या आवयक पळोवंक आसता तें हांव पळयतां म्हजी कृशी कितें करूंक आसा ती करतां. भुरग्यांक कश्ट जाल्यार तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्कालाक घालन तांणी बरें करून शिक्षा बरी हांव तांकां व्हरून पावून येता. जायती मिनात आनी तसली मिनात करता आसतना एक चॅलेंज पंथा होन तें जावन आसा. हांव झुजतां मनशां सांगता न्ही म्हणटा ती हांव झुजतां त्या वायट करचे सक्ते सांगता. कितेंय त्या वायट सक्तीन केलें जाल्यार कोणेंय तेच्या मारिपात म्हाका बाद करूंक पळयलें जाल्यार म्हजो देव म्हाका सोडचो ना. जायत्या जाणांनी म्हाका थंय या हांगा या तशें करया अशें करया तुका तशें जालां तुका अशें जालां म्हूण घरा बागलाक येवन परत येल्यार हांवें सांगिल्लें आसा म्हज्या एका निजा देवाक हांव पातयेवन आसा त्या निजा देवाच्या हातांत जायनातलें कांयच ना. आनी त्या वेळार हांवें तिका पळयलें मागणें करून जाता आसतना तसलो एक दुरुद्देश दवरून कोण सक्कडी तिच्या विरोध झुजोन आसात त्या मनशांक बरें एक मोवाळायेचें काळीज दी सोम्या म्हण मागलें. खंडीत जावन दितालो आनी बुयसो सांज जावन असो सान फ्रांसीस आसीस ताच्या लागीं विनंती केली आनी तिका सांगलें सांग फ्रांसीस आसीसीक आनी तो खंडीत जावन ती वाट जातेतलो की काणोवन दितालो. कोणीय जावन कसलोय जावन तो खंयचोय मनीस जावन म्हज्या भावन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी कितें करता एकामेका थंय असले दुरुद्देश दवरून आमी एक अर्गांटी स्वभावान ते हेरां थंय दुस्मानकाय साधन करता. आनी दुस्मानकाय साधन केल्या देखून कितें जाता पळया आमी जायत्या जाणांची मनां त्या प्रमाणे वायटाक वडटा. म्हाका सपोर्ट जाय हांव एकलो या एकलें आसल्यार पावना म्हणल्या खातीर तांकांय हेरां विशयांत नाका जाल्लें तांच्या मोतीन घालता. क्रमेण हे मोतीन घालून 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 कितें जाता ही मनशां त्याच प्रमाणे कितें ना तें आसा म्हणल्यार बरी तांच्या थंय बोगाप येवन तिने पातयेवच्या बरी थोडीं करतात. ताका आमी म्हणचें दुरुद्देश म्हूण. आमचो उद्देश बरो ना. आमी करचें
हेरांचे वयर हट साधन करून तांचें जीवन कश्टांचें करच्या खातीर ह्या मनशाक कांयच लाभ ना म्हाका बऱ्या तरान ताका कितें आसा त्या प्रमाणे ताणें हें केलें विद्यार्थी केलें जाल्यार मिनिटाचें काम तें कांयच ना कित्याक पळयलो हांवें जागो कितलो आसा कसो आसा एकादो वेळार ताणें दिना जाल्यार आनीक कितें दिवंक आसा तें दिवन घेवचें आसा तें हांकां आसा आनी ती म्हणा लागली ती शेती आमकां आसा ताणें दिलो पूण ह्या मनशान अशें हट साधन केलां गी तांकां दिवंकूच नजो तांकां आमी वचोंकूच सोडचें ना हांव इतलें मोतींत एक तरेचें वीक भरलां गी विकाळ जाल्यात गी एक टू व्हिलर वचोंक सयत आसलो इल्लो जागो तोय बंद केला वयल्यान वेतात कोणा म्हणून थंय मेळ्ळ्या जाणांक बंद केला तातूंत मेळचें कांयच ना वायटाक आमी केदाळे ईड एंकर दिलें जाल्यार तें वायट विस्तारून वता बरें आमी करूंक गेलें जाल्यार बरें जाता त्या प्रमाणे ह्या मनशांनी जायतें वायट केलां पूण जेजूच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजून वायट केल्ल्यांक सयत सारक्या वाटेक हाडच्याक तिदविल्लें जावन आसा मागलें ताणें बापा तें कितें करतात तें नेणांत तें कितें करतात तें नेणांत रडा स्त्रियानो तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणा लागलो तो कित्याक तांची विधवळी तांची देस्वाट जावची नाका म्हजे खातीर तुमी रडा नाकात पळया तर कितें हेरांचें जिवन दुस्पटोवंक हेरांचें जिवन वायट करूंक हेरांच्या जिवनांत कश्ट हाडूंक तांणी जियोंकूच नजो आनी तांणी वयर येवंकूच नजो म्हणलो एक दुरुद्देश भुरग्यां वयर दुरुद्देश भुरगीं बरीं जाल्यार तांकां नाका भुरग्यांनी बरो सन्मान घेतल्यार तांकां नाका तांणी वयरूच येवं नजो म्हणलें एक हट धरून आमी जियेता पळय तस जाल्यार सांगता हात मेळोवचे मनशां आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या जाल्यार असो अर्थ इतलोच तांच्या मोतींत तेंच विकाळ ह्या मनशांनी भरलां हे आयच्या दिसांनी मोगाचें न्हू जायत्या जाणां उत्तरप्रयाच्या मनशां थंय आमी पळयता उत्तरप्रयाच्या मनशांक कितें करतात गे म्हळ्यार थोड्या संगतींत जावन आमी पयस रावंक जाय म्हूण आमी इशारो दिता तांकां तें कळना उत्तरप्रयाच्या मनशां थंय आमी तें वीक ओंपलें तर नाका जाल्ले विशयांत वायट उलयलें हांव तर आनी तांच्या मोतीन नॅगेटीव गेलें तर तें नॅगेटीव मुखार वता आनी कितें जाता तांची मोत तेच प्रमाणे कार्य करता ती मोत ग्रास्प करता फास्ट ग्रास्प करता त्या देखून उत्तरप्रयाच्या मनशान थोडे फावटी नॅगेटीव मस्त जाता आज सकाळीं गेले आनी एका घरा म्हणा लागली म्हज्या न्हवरो जायत तो नॅगेटीव फादर आमी कितलें मागल्यार तो परतून 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 नॅगेटीव जाता आनी हाका कारण कितें फादर कित्याक तो तसो करता आनी पर तुमी मागणे गेले उपरांत तो इल्लो बरो जाला फादर आतां सादारण तें म्हाका दिसून येना आनी खंयचेय हांवें सांगलें आयकना त्या वेळार त्या मनशाचे जिनियेंत हांवें विचारलें कित्याक तो तसो नॅगेटीव ताका तें कितेंच बरें करूंक नाका फादर कितेंच बरें आमी कित्याक बरें करीत जाय म्हूण तो चिंता पूण ताका देवान कितल्या वर्त्या तरान बरें केलां आमी कांयच नातिल्लें फादर आनी असो जाल्यार आमकां इतलें देवान बरें केल्लें आसता ह्या म्हज्या घोवान कितलें बरें करीत जाय आसलें म्हणा लागली ती खंडीत जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें म्हळें मागया ताचे खातीर आनी कित्याक की ताचें नांव घडये घडये म्हज्या आराधनांत म्हाका येता आनी खंडीत जावन तो बरो जाता आनी ती म्हणा लागली वय फादर फकत तुमकां मेळोवन येवन ताणें 2 दीस जाले मात्र आनी त्या 2 दिसांनी जायतो बरो न्हिदता जायतो बरो उलयता थोडो मुखार म्हळ्यार आसो आसात पळय मोगाचें न्हू केदाळ आमी मेळचें कोणा कडेन असले दुरुद्देश दवरनासले मनीस हेरांक मनशांक वायट करूंक ते पेसाडतात कित्याक म्हळ्यार आनी एका प्रायाच्या स्त्रियेचे निदर्शन तुमच्या मुखार दवरता ही स्त्री बरी आसली बारी अपुरबायची आसली तिचे उदार गूण आसले इतले बरे गूण तिचे आसले की म्हाका बारी मेस वताले पूण क्रमेण तिच्या मोतींत कोणें नाका जाल्लें वायट बरन ती आज कोणें कितें पळयल्यार नॅगेटीव उलयता कोणें बरें केल्यार तिका तें वायटूच दिसता कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशांनी कोणी येवन तिचो बरो तकली केल्या तिच्या तकलेंत नाका जाल्लें भरलां तें भरिल्लें आतां तांकां फाटीं काडूंक कळना तेंत उलोवचें तेच प्रमाणे नॅगेटीव आसचें त्या देखून आमी कितें करूंक जाय ह्या मनशां खातीर आमी मागयेत अशें कोण हेरांचें जिवन वायट करूंक
प्रत्येक तरेन प्रायवंताच्या जिवनांत. आनी हांवें पळयल्या प्रमाणे ती बरी आसता. कोणाचो एक फोन कॉल आयलो उपरांत ती संपूर्ण देस्पर जाता. ताचे उपरांत तिचें मत विबाडटा. कित्याक म्हळ्यार नॅगेटीव कॉम्प्लेक्साचो कोण गे मनीस हिचे कडेन उलयता आनी उलयल्या उपरांत तिची मत बिगाडटा. आमी थोडे फावटी हेरान तें नाका जाल्ल्यांक खोटसाण घालता. खोटसाण घालून तांच्या जिवान पिडार करचे मात्र न्ही, तांणी हेरां वयर उपराटशें आमी करता. कितें फायदो आमकां, कितें लाभ मेळटा हातूंत? आमकां कांयच फायदो ना, कांयच लाभ आमकां हातूंत ना. जाल्यारय आमी तसले खोटसाण घालन तांच्या जिवान पिडार करूंक आमी पळयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, कितें आमी करयत? सोम्यान केदाळ्या म्हणलें आसा, त्या पारिजावा शास्त्रींच्या खमीराची सत्र आयगया. खमीराची सत्र आयगया. खमीर कळयता तुमकां इल्लें, ती पुगासांची बरी हाडटा. त्याच प्रमाणे ह्या अविश्वासी पारिजेवांच्या आनी शास्त्रांच्या जिवनांत हांव सत्र आयगया. कित्याक म्हळ्यार तांच्या सांगात तुमी आसल्यार तुमी त्याच प्रमाणे अविश्वासी जातल्यात. तांच्या सांगात तुमी आसल्यार त्याच प्रमाणे तुमी हेरां विशयांत वायट उलयतल्यात. त्या खातीर पारिजेवांनी, शास्त्रींनी, साधुसेवांनी, हेरोदीच्या त्या पाटलावतारांनी सगळे सोम्या विशयांत वायट उलोवंक सुरू केल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांची मत तसली करप्ट, संपूर्ण करप्ट. आनी तसलें करप्ट मत घेवन जेजू विशयांत तांणी जायतें वायट उलोवन ताचे विरोध तांकां बांदोवचें आनी ताचे विरोध गुटमळ करची म्हूण तांणी चिंतलें. त्या देखून तो म्हणटा, हो जावन आसा मनीस कितें म्हणा लागले ते, हो खावगी म्हणा लागले, हो वर्बशी म्हणा लागले, हो एक ग्लाटन म्हणा लागले, हो बेल्झेबल. बेल्झेबल म्हळ्यार त्या जेवसाचो तो धनी तो लागुल्लो आनी ताच्या सक्तेंत हो काम करता. आनी थोडे म्हणा लागले, हो पातक्या उठूं येता. पळय कितें 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 नाका जाल्लें सगळें ताच्या वयर ताणें अपराध मांडले. ताच्या कुटुंबाचेंत म्हणा लागलीं, असो कित्याक करता, तकली सारकी ना गे. आनी एकलो म्हणा लागलो, हाचे जावन कितें बरें येवंक आसा? नतानायल म्हणा लागलो, नात्रेत जावन कांय बरें आयिल्लें ना, सुतारी सोपूत न्ही गे तो. ताचे भाव भयणी कोण म्हण आमकां कळीत ना गे. कितलें इतलें खीळ करून उलयलें गे. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, संपूर्ण तरान सोम्या विरोध तांणी एक झूज मांडूंक आसलें. आनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आज आमी पळयता जाल्यार थोडीं जाणां हेरांचें जिवन विबाड करचे खातीर झूज मांडटात. झूज कसलें? नॅगेटीव तांच्या मोतीन भरचें. एवढी नॅगेटीव तुवें तांच्या मोतीन भरलें जाल्यार ती फुल्ली नॅगेटीव जातना हेरां तांच्या लागीं येनातल्या बरें पळयतात. जायत जाणां आमची आज प्राय जावय बापाय आसतना थोडीं जाणां तांची भुरगीं कितें करतात गे म्हळ्यार तांकां हेरांनी कितेंच कुमक करिनातल्या बरें बंद धड घालच्या खातीर हेरांच्या विशयांत नाका जाल्लें ती सांगून दितात. आसलें न्ही. त्या देखून कितें जाता, हांगा बंदड पडटा. कोण येता? तुवें नॅगेटीव तूं उलयल्यार कोण येता? कोणी येनात. कित्याक तुका तांकां पळयल्यार जायना. तांचे विशीं नॅगेटीव घाला. ह्या मनशांनी तांच्या मोतयेंत घालन तांचे जिवनंत पिडार केन्न त्या प्रायस्तांची आज विदवळी. कित्याक? हांवें हेरांनी बरें जावचें पळोवंक नजो. तसलें झूज आमच्या थंय. फाल्यां आमकां कळीत ना गे. तेंच म्हाकाय मेळटलें म्हणल्यार आमकां कळीत ना. त्या देखून आज आमी कितें आमच्या फायद्या खातीर, तुज्या फायद्या खातीर कितें जोडूंक वचनाका. हेरांचें जिवन विबाड करून, एस्पेशली प्रायवंताचें जिवन विबाड करून तुजो फायदो जोडिनाका. थोड्या भुरग्यांनीच एकले आवय येवन म्हणा लागली, फादर म्हजे कडेन कितलें बरें आसलें फादर, बऱ्या कामार आसलें फादर, जायतें आसलें म्हजे कडेन आनी हांव चिंतालीं बरें करून तें म्हज्या भुरग्यांक वांटी जाय. ताच्या पयलेंत लॉकर ओपन करून आसलें भांगार आनी तिणें दवरले पयशे सगळे लुटून व्हेल्यात. कितें जालें म्हणून म्हाका कळीत ना फादर. खंयच्या तरान ताणें म्हाका आपणवलें म्हणून कळीत ना फादर. पूण संतोशान आसा. हांवें म्हणलें माय बरी आय तूं, बरें. कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिवनांत तुज्या धुवेनच, तुज्या पुतानच, तुज्या जाव्यानंत तुका अशें विबाड केलें जाल्यारय तुवें कांय भियेनासतना तूं आज बरी आसाय. वय फादर आसा फादर, म्हगेलें पेन्शन आतां बरें केलें तें पेन्शन. इवन ते पेन्शनाचे पयशे म्हज्या हाता येवचे पयलें काणोवंक पळयतात फादर. असलो गोरसो सामान व्हरतात फादर. काल म्हणा लागली ती म्हाका.
म्हज्या भावना भयणीनो कसले पुरो टायपाचे मनशां आसात. भुरगींत आपल्या आवय बापायक लुटून, भुरगींत आपल्या आवय बापाचे द्वेश करून, भुरगींत आपल्या आवय बापायक वायट करूंक पळोवची भुरगीं जायतीं जाणां आसात. कित्याक वरभरची आशा ते पयशे इतल्यान कांय केल्लें आसल्यार तें तांणी बरें जावं नजो. तूं बरें करिनातल्यार उरल्यांक जाल्यार बरें करूंक सोडिनाय. त्या देखून आमी म्हणटा यू आर स्पिटींग वॅनम. कशें सोरोप आपलें वीक वंगता बळे तशेंच थोडीं मनशां वीक वंगतात. तशें जाल्यार मनशां जावन आमी पयस रावंक जाय. तांकां हेट करचें नाका, दुस्मानकाय म्हणचें नाका. नाजाल्यार ही मनशां कितें करतालीं तेंच वीक आमच्या थंय वतात. तेंच विकाळ नाका जाल्यार संगते आमच्या मोतीन घालतालीं आनी अशें घालन 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 आमची मोती पिडार करतालीं, आमचे नाश करतालीं. त्या खातीर मोगाचे भावन आनी भयणीनो, सोम्यान केल्लें तें कार्य मोगाचें. ताचे सांगा तो कोण सक्कडी गेले, कोण सक्कडी आयले, तांकां सगळ्यांक कोणें सक्कड ताचे कडेन विचारलें. तांकां जायते बरेपणान ताणें सांबाळलें, तांकां बरें ताणें केलें, मातयेन तांकां बरें दिलें. त्या देखून सोम्याच्या जिवनांत, परगट जिवनांत आमी पळयता जायतो लोक ताचे लागीं येताना कोण सकडी गूण जाताले. तसले मनीस कोण आपल्या कालतेपणांत, बावरतान, विश्वासपणान ताचे लागीं येताले ते गूण जाताले. त्या खातीर इजाया प्रावधीन म्हणलें देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवूच तांची वाट मुखार सून व्हरूंक तांकां आदार जातालो. त्या खातीर दाविदान म्हणलें आसा, गोलियाता मुखार रावता आसतना तूं जावन आयलाय तलवार घेवन, बलो घेवन आनी बर्ची घेवन सगळी तयारी करून आयलाय. हांव देवाच्या दाळबाचो सरस्पर देवाच्या नांवान आयला, देवाच्या सक्तेन आयला. तुज्या मुखार उबो आसा तर देवाच्या सक्तेन, म्हज्या सक्तेन न्हय. आमी आमच्या जिवनांत आमच्या सक्तेन कांयच करूंक जायना मोगाच्या भावान भयण. देवाची सकत आमचे थंय आसा. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें उतरां उडासा काडा लोकाच्या वांजलांत 4थ्या अध्यायांत, देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. अभिशेक ताणें म्हाका केला कित्याक हेरांक बरी खबर दिवच्याक, बरी खबर दिवच्याक, हेरांक बरी भलायकी दिवच्याक, हेरांक बरी सुटका दिवच्याक, हेरांक बरी सवकासाय दिवच्याक, हर एक हेरांक दिवच्याक ताणें म्हाका हाडलां. हें आमी बऱ्या तरान समजल्या तर आमचें जीवन आमी सार्थक करून घेतल्या. त्या देखून हांवें तुमकां एक सांगलें, फायदो उठोवचे मनीस ह्या दिसान जायते आसात. हे कोण सकडी कोटसाण घालतात, कोण सकडी हेरां विरोध वायट झूज मांडटात, कोण सकडी एरोगंट जावन आर्गंट करून हेरांचें जिवन पिडार करूंक पळयतात. तांच्या मोतींत नाका जाल्लीं भोगणां, नाका जाल्लीं चिंतना, नेगेटीव इम्पल्सस घालतात आनी वीक वमतात. तसल्या खातीर आमी मागयेत, पूण तांच्या सांगात आमी रावल्या तर आमी त्याच टायपाचे जाता. त्या देखून तुमी पळयतात थोडीं जाणां कितलीं बरीं आसलीं मनशां सडन गुंवतात. थोडे फुडें तांकां म्हणटा आमी केबी पित्ताले. केबी पित्ताले कित्याक म्हळ्यार सांगलें, हेरान सांगलें पुरो आयकून. तुज्या देवान सांगलें तूं आयक, तुजें अंतस्कन कितें सांगता तें आयक. हेरांनी कितें सांगलें म्हणून तें करूंक तूं वचनाका, हेरां प्रमाणें तूं जियेनाका. कित्याक असले जायते निदर्शनां आमच्या वडिलांतय तांच्या भुरग्यांनी थोड्यांनी केल्लीं आसात, तांच्या शेत समाजांनी केल्लीं आसात. एका तरेचे बे आनी कावजेनी तांचें रूप जाल्लें आसा. तुका तशें करतात कोणा, तुका अशें करतात कोणा, ती तसलीं ही असलीं म्हूण हांकां कांयच गोत्तू नातल्या रे. तांचें जिवन कित्याक पिडार करी जाय तुवें? तुजें जिवन तूं कितें करता म्हूण आमी विचारूंक आयल्या ना न्हय. तर तांचें जिवन त्या प्रायसांच्या जिवनांत कित्याक खेळटाय तूं? कित्याक खेळा जाय? तांचो फायदो कित्याक उठोवंक पळय जाय? तांकां कितें आसा तर एकली भयण, धर्म भयण म्हाका म्हणा लागली आज हांव येता आसतना, हर एका मनशाक एक सिकनेस हे जाय पडटा, पिडा हे जाय म्हणा लागली ती. कित्याक म्हणून विचारलें. म्हाका पिडा आयल्या ता कळीत जालें फादर, देव कसो आसा, जेवसार कसो नाडटा, मनीस कसो तुका चिल्लार करून पळयता आनी तुज्या पिडेंत तुका कोण आदार दिता. आनी ती म्हणा लागली पिडा येता आसतना हांवें चिंतोना, आनी पिडा येता आसतना हांव जायते कश्ट भोगले, म्हाका कितें जाता म्हूण कळीत जायनातलें, जायते जेवसाचे दोशी. त्या वेळार हांवें तिका इमिडियटली सांगलें, बाये तुका जेवसार दसतालोच शारिरीक तरान नित्राण जातना, मानसीक तरान नित्राण जातना, आत्मीक तरान नित्राण जातना
आंतरीक तरान नितराण जातना भावनात्मक तरान नितराण जातना जेवसार राखोवन आसता केदाळा तुका एवटी ग्रासूंचे म्हूण आनी तो ग्रासूंक राखोवन आसतना तुवें ताका परवानगी दिली जाल्यार ये आनी तुका कितें जाय कर म्हूण तुवें परवानगी दिली जाल्यार तुजें नास तो करता आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली वय कसलें झूज तें वर्तें झूज त्या वायट जेवसाच्या हातांतलें भायर येवच्या खातीर आनी देव आमकां सोडिना म्हणा लागली ती देव आमकां सोडिना देव बऱ्या तरान सांबाळटा देवान बऱ्या तरान म्हाका सांबाळलें म्हज्या त्या लगभग 1.5 वर्सांच्या पिडेंत देवाचो सांगात म्हाका आसलो आनी एक ती म्हणा लागली त्या वेळार म्हाका कळीत जालें मनीस कसलो मनीस कित्या खातीर फायद्या खातीर वताडटा फायदो जोडच्या खातीर पळयता केदां म्हणचो तुजें कांय नाका हेल्प मेळटा तेदां म्हणचो तो मनीस तुजे सांगात आसता ना तर तुजी आवय आनी बापूय सण दुसरे कोणूच तुका लेखिनान म्हणा लागली ती तूं कोणेंत लेखिना आवय आनी बापायक तेंची बिरमत आसता तांकां सुरसुरे बघतात म्हजो पूत म्हजी धूव अशें जावन आसा न्ही गे म्हूण पूण खंयच्याय दुसऱ्या मनशांनी हांवें पळयल्या प्रमाणे कांयच तांची जतन म्हजे दाखयली ना कित्याक म्हळ्यार सगळ्या स्वार्थी सभावान जियोवचें म्हाका कितें फायद्याचें जाता म्हूण पळोवचें त्या देखून फायदो जोडूंक आमी हेरांचो प्रयत्न करचे न्ही आनी आमकां केदाळे कळ्ळें फायदो जोडूंक प्रयत्न करतात तांकां आमी चिक्कें पयस दवरचें बरें आनी अशें आसता मोगाचें न्हू उपरांत ती म्हणा लागली तसली पिडा दिल्ले उपरांत तसले कश्ट दिले उपरांत तसले वळवळे दिले उपरांत देव सुबाम आशिर्वादां धाडटा म्हणा लागली तेन्ना हांवें तिका म्हळें सफरींग एज ए वॅल्यू सफरींग एज ए होली वील त्या देखून तुमच्या सफरिंगाक ती म्हणा लागली तिणें 2 निदर्शनां दिलीं म्हाका कोणाची दोगांची काजारां जावंक आसलीं तांची काजारां येदोळ म्हजो जायना म्हण आसलीं पूण तांकां इतले आपुरबाय तरान सैरीक्यो जाल्यो आनी सगळें बऱ्या तरान जालें माय सफरींग इन माय फॅमिली हॅज बिकम ए ब्लेसींग म्हणा लागली ती पळया जायते फावटी आमी चिंतून पळयना हांव थोडे फावटी आमी हेरांक सांगूंक सांगना हांव हेरांक म्हणटा कित्याक तुज्या वयर देवाक राग गाय सफरींग एज ए हॉलिस्टीक वॅल्यू तूं कश्ट जाय त्या कश्टाचो प्रतिबळ जावन तुज्या कुटुंबांत बेसांव येतात जावंक पुरो तुज्या सेसमर आसलेल्या पातक्या खातीर तूं कश्टताय तांकांय बरेंपण जाता तांची सुटका जाताली तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत सोम्यान आमकां दाखोवन दिली ती वाट भोव आपुरबाय तरान फरिसेवा सदुसेवा हेरोदीच्या त्या फाटलावदारांच्या खामीराची सत्राय घेया त्या देखून ललाण वस्तू जावंक पुरो आमी हेरांच्या मोतींत नेगेटीव घालन तांची मोत विभाड करन तांचे सत्यानाश करता आसतना आमी तो प्रतिबळ बगी जाय पडटालो मोगाच्या भावा आनी भयणी कित्याक म्हळ्यार तुवें हेरांक वायट केलें जाल्यार हेरांच्या जिवान पिडार केलें जाल्यार ताचो परिणाम तुवें बगी जाय पडटलो द कॉन्सिक्वन्सीस वील बी ऑन यू आनी तें आमी वर्त्या तरान समजून घेतलें जाल्यार सोम्याचें वर्तेपण आमकां तो सदांच दितालो सोम्याच्या नांवान आमकां जियोंक तो भागीदार करतालो सोमींत आमचे सांगाता हर एक घडी आसतालो सोम्याचें वर्तेपण सदांच आमी जियोवया सोम्याच्या आशिर्वादाक आमी भागीदार जावया सोम्यान कोणाकी ना म्हणो ना पयस तांकां दवरलें जावन आसा पूण पयस दवरता आसतना ताच्या जिवनांत सोमींत हर एकी काम तो करतालो तर आमी सर्वांकी जाय जाल्यार बरेंपण आमी आपणयता आसतना कोटसाणेच्या मनशां जावन कोण कडेन आर्गांटी जावन तुज्या ते नेगेटीव इम्पल्सांत घालता तांचे जावन कोण तो फायदो जोडूंक तुजो फायदो जोडच्या खातीर तुका वायट करूंक चिंता आनी तुका संपूर्ण तरान वायटाक पायता तसलें जावन जागृत रावन पयस रावचें भोव बरें कित्याक म्हळ्यार जेवण सारक्यांच्या मापांत तुका त्रास दिता म्हूण कळीत ना एक 3 निदर्शनां आज तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यांत हे निदर्शनां दवरल्या वेळार कितले आपुरबाय तरान देव आमकां पायता पूण देवा लागीं आमी कितले जाणां धांवता देवा ससाय आमी कितले जाणां मागता देवाक आमी कितले जाणां उलो मारता हें आमी पळयलें जाल्यार सोम्याचें वर्तेपण आमच्या जिवनांत यथेश्ट मापान तो करून दाखयतलो त्याच सोम्याचें वर्तें आशिर्वाद तुमचेर आसूं दी विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक आनी सुवार्थ परगट करचे हर एका भुरग्याक जावंक पुरो ती ल्हान संगतींनी आमी ती परगट करता व्हड न्हय कर आनी तीच दम भयण म्हणा लागली म्हज्या जिवनांत हांवें एक रियलायज केलां देवान म्हाका आज वांचोवन उरयलां देवान म्हाका राखलां
हाचे उपरांत हांवें जायती सेवा लोकांची करूंक आसा. म्हज्या फायद्या खातीर न्ही, लोकांच्या उदारगते खातीर हांवें म्हजी सेवा दिवची. देवान म्हाका दिल्ल्या दुसऱ्या जिवना खातीर हांव मरण पावोवची आसली, देवान म्हाका राखलां. आनी हेंच आमी आमच्या जिवनान पळयत जाल्यार कितलो तें म्हूण आमकां कळीत ना. देवान दिल्ले थोडे दीस अपुरबायेतरान जियोंक तो आमकां पावो करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.